जॉबाचें पुस्तक 1. प्रस्तावना. सैतान जॉबाची परीक्षा करता. 1. चॅप्टर 1. उजाच्या गांवांत जॉब नांवाचो एक मनीस जियेतालो. तो एक बरो आनी प्रमाणीक मनीस आसलो. देवाक भियेतालो आनी वायट पयस कोत्तालो. ताका 7 पूत आनी तेग धुवो आसल्यो. ताचे लागीं 7,000 शेळयो, 3,000 उंटां, 1,000 गोरवां आनी 500 गाडवां आनी जायतीं चाकरां आसलीं. आनी तो उदेंतीच्या पुतां मोदें खूब गिरेस्त आसलो. एकामेकाच्या घरांत पाळली घेवन मोठीं जेवणां करपाची आनी आपल्या तेगां भयणांक आपोवन तांच्या बरोबर जेवपाची आनी पिवपाची ताच्या पुतांक संवय आसली. एपोरी जायतीं जेवणां जाल्या उपरांत तांकां निर्मळावचे खातीर जॉब तांकां आपोवंक धाडटालो आनी दुसऱ्या दिसाच्या फांत्यार आपल्या जोण एकल्या भुरग्या खातीर उज्यान लासून योद्न कोत्तालो. घडये म्हज्या पुतांनी पातोक आदारलां आनी देवाची निंदा केल्या जायत, अशें दर एक पावट तो म्हणटालो. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो. आनी सर्वेस्परान सैतानाक विचारलें, तूं खंय थावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन भोवाडे मारून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे असलो संवसारांत आनीक कोणूच ना. बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट कोत्ता. सैतानान जबाब दिलो, पूण जॉब फुकटचो देवाक भियेता? ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगळ्या ताच्या भाटां विटां भोंवती तुवें एक वय घालूंक ना? तो कोत्ता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घाल्लाय आनी सगळो गांव ताच्या हिंडांनी भरोन ओडटा. तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्कायेक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पळय. सर्वेस्परान सैतानाक म्हणलें, ताची सगळी गिरेस्काय तुजे आदीन कोत्ता, पूण ताका मात हात लावं नाका. आनी सैतान सर्वेस्परा सशिलो कोट सोल्लो. त्या दिसा जॉबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरांत जेवताल्यो आनी सोरो पियेताल्यो. जॉबा सोशी एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आनी गाडवां आसले आनी गाडवां तांचे बोगलेक चोरतालीं. तेन्ना सायबियांनी लोकान तांचेर गुरी घाल्ली आनी तांकां सगल्यांक उबारून व्हेलीं. आनी सगळ्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादिनी जिवेशी मारले. तुका ही खबर पावूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो सांगून सोंपयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गार थावन खर उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्यांक लासून उडयलीं. तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. ताणें सांगून सोंपोवंकूच नासलें. आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, कालदेयांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाचलां. तो उलयता थंयच आसतना आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरांत जेवतालीं आनी सोरो पियेतालीं. तेन्ना अवचीत अरण्यांतलो वादोलाचो वारो सुटलो आनी घराच्या 4 कोनशांचेर मारलो. आनी अशें तें घर त्या तरणाट्यांचेर कोसळ्ळें. ती मेलीं म्हूण तुका कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. जॉब उठलो
ताणें आपलें आंगावलें पिंजलें आनी तकलेचे केंस आसले आनी जमनीर सरपटून ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो भायर सरलां, विंगलो हांव परतून वेतलों. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉबान पातक करूंक ना, न्हय म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतर हें.